तुम्ही आज SIR हें करपा आयिल्ले इन्स्पेक्शना कितें सांगून दिसता तुमकां सांगा पळय एक्सप्लेन करा मातशें. SRI म्हणल्यार कितें लास्ट टायम न्हू 2002 रोल रिवायज जाल्लो. सो आतां 25 वर्सांनी आतां परत रोल रिवायज जाता. सो आमी ईच एंड एवरी वोटरा फुडें वचून हें फॉर्म दिता ताका आनी तेगेली फूल डिटेल घेता. जर तर तो 2002 रोलाचेर आसलेलो जाल्यार तो हे यादीन आतां तो आसा काय तो पळोवपाचो आनी ना जाल्यार तेगेली फूल डिटेल घेवन तेगेलो कितें डेथ जाला कितें जाला तें आमी फूल हें करून तेगेली फॅमिली कोणालें हें घेवन आमी तें फॉर्म आमी मुखार फॉरवर्ड करता म्हणजे आमचे ARO करता मामलेदारा. सो तो मागीर तेजें कितें कोणालें ऑब्जेक्शन आसा कितें आसा तें तो तेजेर आन्सर हें करतलो आनी मागीर तो तेंगे हियरींग काडटलो. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी एक कोणाल्या घरा कडेन गेलो आनी तो आमकां एक पावटी मेळोना जाल्यार आमी तेगे घरा कडेन 3 पावटी मारता. हो म्हाजो वॉलंटियर आमी दोगो भोंवता 3 पावटी आमकां तो मेळोना जाल्यार तेगेले घरा कडेन आमी नोटीस मारता. ती नोटिसाचेर पळोवन तेणी म्हागेलो जो हे वॉर्डाचो BLO आसा ताका तेणी कॉन्टेक्ट करपाचो. सो तेणी म्हाका कॉन्टेक्ट करूं ना जाल्यार सुद्दां तेणी मामलेदारा वचून थंय आमची इलेक्शन सेलान तेणी वचून थंय तेजी डिटेल दिल्यार जाता आपूण खंयची तुज्यान येयलो तो म्हणून थंय सुद्दां तेजी ट्रॅक जाता तो. आनी जर तर तो तेजें घरच ना जाल्यार आमी आमचे हेड मुखार कोण आसा ताका आमी आमगेलें तें कळयता आनी सांगता की तेजें घर बंद आसा जावं तेजें घर ना आनी सो तेंच्यांनी अशें तेंगे केल्ले कडेन आसा म्हणून मागीर तो डिसिजन आमची हेडेक घेतले म्हणजे ARO आमचा मामलेदार डेप्टी कलेक्टर आसा ते घेतले. एवरी इयर जाता काय तुमगे? ना ना आतां हे आमचे 2002 जाल्ले म्हणजे आतां 25 म्हणजे 25 वर्सांनी आतां परत जाला रिविजन हें. 20-20 वर्सांनी बी जाता तें पूण आतां हे वर्सा 2002 जाल्लें तें 25 जालां. ओके ऑलमोस्ट तुमचे जाल्ले आसा दिसता सद्या? हय ऑलमोस्ट जालें 90%. फक्त म्हाजे एक 25 जाण वोटर्सां मेळपाचो उरला बाकी जालें म्हाजें वर. ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.